गोंयांत भाजपा मार्फत 1 ते 4 मार्च मजगती लाभार्थी संपर्क अभियान जातले। ह्या अभियानात 1725 बुथांतल्या केंद्रीय येवजणेचो लाभ घेतिल्ल्या 30,000 कार्यकर्त्यांक पंतप्रधान मोदीचे हस्ताक्षरांतले पत्र दितले म्हण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी माहिती दिल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही साधारण 1 तारीख ते 4 तारीख पर्यंत ह्या देशा भितर जांकां स्कीम सरकाराच्यो मेळिल्ल्यो आसा त्या स्किमींक तांकां वचून घरा मेळप आनी प्रधानमंत्र्याचो नमस्कार तांकां सांगप आनी प्रधानमंत्र्याचें जें पत्र आसा तें पत्र तांकां दिवप अशा तरेचो कार्यक्रम आमी करप असो ठरयल्लो आसा। गोंयभर आमी हो कार्यक्रम करता आसतना तेजे प्रमुख आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर तेजे प्रमुख आसात, तांची स्टेट म्हणून टीम एक आसा, ताचे भितर केदार नायक आसा, प्रेमेंद्र शेट आसा आनी मागीर डिस्ट्रिक्टाची टीम जी आसा त्या टिमी दोनूय टिमी आनी प्रत्येक मतदारसंघाची एक टीम आसा। त्या टिमी भितर आमी गोंयभर 1725 बूथ आसात आनी त्यामुळे ह्या प्रत्येक बुथाक एक मनीस कोण तरी आमी ठरयल्लो आसा। म्हणजे हांव म्हज्या सकट हांव आसत एका बुथाचेर वतलो, आमचे मुख्यमंत्री एका बुथाचेर वयतले, आमचे प्रत्येक मंत्री हे एका बुथाचेर वतले, आमदार एका बुथाचेर वतले, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ एका बुथाचेर वतले, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हे सगळेच जाण एक एक बुथाचेर वयतले आनी आमी साधारण 1725 नांवां म्हणजे जितले बूथ तितली आमी नांवां काडिल्लीं आसा आनी ताका लागून प्रत्येकाक एवरेज 15-16 घरांनी तांकां वचचें पडटलें आनी ताका लागून हें करता आसतना गोंयच्या सगळ्या हातूंतल्या भितर गोंयभरल्या सगळ्या हातूंत सगळे जितले बूथ आसात ह्या सगळ्या बुथांचेर जे लाभार्थी आसा त्या लाभार्थ्या पर्यंत आमकां पावपाक जाय अशी आमी योजना केल्ली आसा। देशभर योजना आसा ही, कांय राज्या भितर आज पासून सुरू केल्लें आसा 29 पासून आनी आमी ठरयल्लें आसा की 1 तारीख ते 3 तारीख म्हणजे एखादें उरलें जर आसत जाल्यार मागीर 4 तारीख पर्यंत म्हणजे 4 दिसां भितर गोंयच्या 1725 बुथां भितर 100% 40 मतदारसंघां भितर आमी वचप अशें ठरयल्लें आसा आनी ताका लागून तेजी योजना करता आसतना ती खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंट सकयल जावंक जाय। गेले 15 दीस आमच्यो वेगवेगळे टिमी तातूंतल्यान काम करत आसात आनी ताका लागून आमी ठरयल्लें आसा की हांवें समजा फाल्यां वास्को मतदारसंघांत हांवें ठरयल्लें म्हाका वचप अशें आसत जाल्यार वास्को हांवें वयतकच सगळ्या खंयच्या कार्यकर्त्यांक घेवन वचप न्ही, तर आमकां सांगिल्लें की प्रत्येक बुथाचेर आमी 2 प्रमुख कार्यकर्ते जे हांव थंय वयतकच म्हाका ही ती घरां जीं आसा त्या घरा पर्यंत व्हरपाचें काम करतलें, त्या लाभार्थीक आमी मेळटले, तांकां आमी नमस्कार करतले आनी मोदीजींचें जें पत्र आसा हें पत्र आमी तांकां दितलें आनी तांकां सांगतलें की मोदीजींचो नमस्कार तुमकां आसा आनी तुमी हें जें आमी मोदीजीच्या सरकारा भितर जे लाभ तुमकां मेळिल्लो आसा आनी ताका लागून आमी तुमकां मुद्दम मेळपाक हांगा आयिल्ले आसात आनी ताका लागून आमी ठरयल्लें आसा की गोंयच्या आमचे जे टोटल 30,000 जे लाभार्थी आसात सगळ्या 30,000 लाभार्थींक 100% 4 दिसां भितर आमी मेळप अशें ठरयल्लें आसा।